ह्या हो बोगमाळो बीच हो एकदम फेमस जाल्लो आसा, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा आनी आख्ख्या मुर्मुगांवाचे लोक बोगमाळेच येता। पूण जेन्ना हो रिटर्निंग वॉल हांगा एकदम गरजेचो आसा, कित्याक हो रिटर्निंग वॉल कोलॅप्स जायत चलत रावला आनी एक दीस ही सुनामी जातली आनी बोगमाळे आमच्या हे गांवां ही शाखा आहा, ही बार्रां आहा ती सगळी नाश जातली। हेका जबाबदारी जावन आसा फकत इरिगेशन डिपार्टमेंट। कारण इरिगेशन डिपार्टमेंटान 5 फावटी येवन इन्स्पेक्शन करून गेले, इस्टिमेट करून केले, पूण ती इस्टिमेटीचो पत्तो ना आनी कांय ना। ह्याच टुरिजम डिपार्टमेंट हे करपाक जेन्ना फुडें सरलेले, इरिगेशन डिपार्टमेंट म्हणपाक लागले आमचे कडेन फंड्स गोवपा, पूण आयज पासून जेई येवन गेलो आनी ज्युनियर इंजिनियर येवन गेलो, फकत तेंचे तोंडाचे अशें हां चालू आहा म्हणटा। विचारल्यार जाल्यार सांगतात ते फायल पुना एनालायज करपाक धाडल्या, पूण थंय पळोवपाक गेल्यार कांय ना। अशी फटकिरीपणां करपाचे इरिगेशन डिपार्टमेंटान सोडचे आनी जे इरिगेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर आहा तेणी हेचेर ताबडतोब एक्शन घेवची, नाजाल्यार एक दीस सुनामी येवन हो आमचो बोगमाळेचो गांव नाश जातलो। आतां जे बायणा प्रकरण जे घडल्या तुमी सगळ्यांनी पळयले आसतले। सरकारान हेजे गरजे एकदम आज सरकार म्हणटा की ते गोंयांत टुरिजम वाडटले। कशें टुरिजम वाडटले? आमची जी एरिया आहा, आमचे जे जागे आहा, आमचे बीच आहा, रिटर्निंग वॉल आहा, ते सारके वस्ट जाल्ले आसा। तेजे सरकारान जाता तितले बेगीन दखल घेवची। आमचे पावसा दिसांनी आमचे उदक वयर मारता आनी उदक वयर मारून आमचे दडयेर मारता। हे आमचे रिटर्निंग बॉलाचे हे प्रॉब्लम आमकां जायत तेंप जालो ह्या चलता। रिटर्निंग बॉल आमगे कोत्ता म्हणून अजून एक आमकां हे कडेन सीआरझेड वॉटर डिपार्टमेंट आनी कोणूय जे इंचार्ज आहाय ऑथॉरिटी आहाय ते मातशें येवन ते मातशें रिटर्निंग बॉल आमकां सारकें करून दिवचें। कित्याक पावसा दिसांनी दडयेर उदक मारून आमचे एवरी इयर ते वॉल कोसळोन वता आनी म्हाका एक कन्सर्न ऑथॉरिटी येवन मातशें मुखार सरोन हे वॉल आमकां बांदून दिवचें। रेस्टॉरंट आनी ट्युरिस्ट बीन येतात आनी भरतेचेर सारकें उदक वयर मारता सारकें आनी रिटर्निंग वॉल बी ना, ते कोसळोन वयता सगळे। रिटर्निंग वॉल आमकां बांदून दिवचें गव्हर्मेंटान।